शापोरा हांगा मनोहर परब हांच्या घराचेर आंब्याचें झाड पडून लाखाचें लुकसाण जालें। ह्या घडणुकेंत 45 वर्सांची बायल मनीस प्रमिला परब आनी अनिशा परब हे 12 वर्सांचे ल्हान चली जखमी जाले। शापोरा दत्त मंदिरा लागसार मनोहर परब हांच्या घराचेर अचकीत आंब्याचें झाड कोसळिल्ल्यान परब फामील हांच्या घराचें सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा। ह्या घडणुकेंत एक बायल आनी एक चली जखमी जाले। तांकां ताकतिकेन उपचारा खातीर लागसारच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांत दाखल केले। म्हापशां उजो पालोवपी दळाच्या पंगडान वेळार घडणूक थळार पावून झाड कापून सुवात मेकळी केली। असं 7 सुमार पडलो तो अचानकच कसो हे आलो आनी पडलो जालो असो वारो आसलो त्या टायमीर आनी पडलो तो 2 घराचेर पडलो तो 2 घराचेर पडलो। शेजाऱ्यांची व तुमचीच घरां ती? आमचीच घरां ती। तुमचीच घरां। ओके। अंदाजे कितलें नुकसाण आहे दिसता दोन्ही घरांचे? म्हाका करून जवळ अशें आसतले 5 लाख सुमार आसतले। काय ना आंबो त्यांचो वर्सा प्रमाणे त्यांचो आंबो लागलेलो तोरा जाल्ली आनी मे बी एक टायम तोराच्या वेटी आनी वारो आसलो मातसो तोराच्या वेटीन एक टायम तो हे जालो आसतलो आनी अकस्मात ते दोनी हे आसले ते आख्खो आंबोच हे जालो कोलॅप्स जालो मोडलो आनी पडलो। म्हणजे 8 जावन 6 मिनटान कॉल आयला आमच्या कंट्रोल रुमाक की आंब्याचें झाड हें घराचेर पडलां। सो इमिडिएटली आमची MRT गाडी इमर्जन्सी गाडी ती घेवन आमी म्हाज्या स्टाफा सगळ हांव पॉयंटार आयलो। पॉयंटार पावल्या उपरांत आमकां थंय ऑब्जर्वेशन अशें आयलां की आंब्याचें झाड 2 घराचेर पडलां। एक हायरात आशिल्लें आनी एक ग्रावंड लेवलाचेर गॅलरीचेर बाल्कनी म्हणटात ती आनी सडनली त्या बाल्कनीन आवय आनी चेडूं तिची धूव ही बाल्कनीन बसलेली। अचानक कितें जालें तांकांच कळोंक ना म्हणजे अख्खी बाल्कनी हाफ बाल्कनी कोलॅप्स जावन त्यांच्या रायट हेचेर पडली आनी आमी वयच्या पयलीं तांकां ते लोकल पिपलांनी फॉर मेडिकल ट्रिटमेंट तांकां हॉस्पिटलायजेशन केलें। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर।